थँक्यू जिजस. ह्या दिसा पासत ह्या वेळा पासत तुजे सोबीत काळी पासत हांव तुका वाखाणटा देवा. तुजे भाशेन देव ना, तुजे भाशेन देव आसचो ना, तुजे भाशेन देव जावचो ना. कित्याक तूं सोबीत काळीचो सागर जावन आसा. सोबीत काळीचो सागर. जो कोण तुज्या लागीं येता तो संपूर्ण रितीन पवित्र जाता. कित्याक तूं पवित्र देव. ह्या वेळार आमी तुज्या लागीं आयल्या. ज्या वेळार आमी तुज्या लागीं येता त्या वेळार तुजी उतरां आमकां आयकूंक मेवता. आनी पवित्र पुस्तक अशा भाशेन म्हणटा, जो कोण म्हजे लागीं येता हांव उलयतां त्या उतरां वरवीं तो नितळ जाता. प्रेज द लॉर्ड. हांव उलयतां त्या उतरां वरवीं. पळय, जितलीं जाणां जेजूच्या लागीं येयल्यान न्हू बाबा, तितलीं जाणां देवाच्या पवित्र उतरान नितळ जाल्या. ओ थँक्यू जिजस. देवाच्या पवित्र उतरान. सो देवाचें उतर ज्या वेळार भायर सरता ती जागा, ती मनशां, हर एक ती वस्तू पवित्र जाता. ओके. ज्या वेळार देवाची उतरां भायर सरतात त्या वेळार ती वस्तू पवित्र जाता. केन्नाय मतीन धरात, खंयच्याय वेळार देवाची उतरां जी भायर येयल्यान त्या वेळार ती स्वात पवित्र जाल्या, ती लोकां पवित्र जाल्या, ती संपूर्ण समाज पवित्र जाला. आमेन. पळयात, आयज हांव तुमकां कित्याक सांगता, कित्याक जायत्या जाणांक आयजून पासून खबर ना देवाची उतरां म्हटल्यार कितें ती. आनी आमी ताका व्हॅल्यू दिना. आमी ताका व्हॅल्यू दिना. आमी ताका व्हॅल्यू दिना. मॅथ्यू चॅप्टर 1 वर्स 21 जर आमी पळयता जाल्यार मातिवाचो पयलो 20 आनी 21 जर आमी पळयता जाल्यार देवाचें उतर क्लियर रितीन म्हाका सांगता, ती एक पूत प्रस्तूत जातली आनी जेजू म्हूण तूं ताका नांव दवरतलें. उपरांत अशा भाशेन देवाचें उतर सांगता, कित्याक इम्पॉर्टंट, तो आपले परजेक पातकांतली सोडयतलो. मेन देवाचो पर्पज जावन आसलो तुजे आनी म्हज्या जिवितान येवचो, तुज्या आनी म्हज्या जिवितांतल्या पातकांसून आमकां भायर काडूचो वा सोडोवचो. सो पळयात, देवाचो मेन उद्देश कितें आसा, देवाचो मेन आवडो कितें आसा, तुका आनी म्हाका पातकांसून सोडयचो. आतां तुमी म्हणटाले कित्याक ब्रदर, कित्याक म्हाका आनी तुका पातकांसून सोडूचे पासत जेजू आयलो. पळय, सिंपल वर्स आसा, देव ह्यो पवित्र आसा आनी म्हेळेपणान कोणाकूच तेच्या लागीं येवंक जायना. आतां तेची खोशी आसली बाबा तुज्या लागीं तेणी येवचें. जर्मियाचें पुस्तक म्हणटा, म्हाका म्हाज्या भुरग्यांचो मोग आसा, म्हाका म्हाजे इस्रायल परजेचो मोग आसा आनी म्हाका खोशी आसा तेणी म्हज्या लागीं येवचें, कित्याक हांवें तांकां जल्म घातलो. प्रेज द लॉर्ड. सो म्हाका आनी तुका जल्म घालतलो म्हजो देव आसा. समजून घ्या. आयज पळयात, आयज आमी खंयी गेल्या, संवसाराच्या कोणान खंयी गेल्या, तर अशी वस्त जर तुज्या सांगाताक आसली, जर तूं संवसारान खंयी वच, तूं सदांकाळ देवा वांगडा आसतलें. प्रेज द लॉर्ड. आनी ती वस म्हटल्यार आनीक दुसरी कांयच ना, वर्ड ऑफ गॉड, देवाचें उतर. हांव तुमकां म्हत्व दिवंक सोदता ह्या वेळार, पवित्र आत्मा तुमकां म्हत्व दाखोवंक सोदता ह्या वेळार देवाच्या उतराचेर. कित्याक जितलीं जाणां देवाची उतरां आयकतात आनी ती पाळतात आनी त्या प्रमाणे चलतात तेंचो नाश जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात, हें जर उतर जर पळयता जाल्यार अशे भाशेन आसा, कित्याक तो आपले परजेक पातकांतली सोडयतलो. सो जेजूच्या नांवाचो पासून अर्थ जावन आसा, जेजूच्या नांवाचो पासून उद्देश जावन आसा, तो पातकांतली सोडयतलो. आमेन. तो पातकांतली सोडयतलो. तो पातकांतली सोडयतलो. तो पातकांतली सोडयतलो. पळयात, देवाचें उतर सोबीत रित्यान तुज्या जिवितान काम करता. देवाचें उतर सोबीत रित्यान म्हज्या जिवितान काम करता. आनी हेचो अर्थ एकूच जावन आसा,
तो तुका आनी म्हाका आपल्या मोगान लागीं काडूंक सोदता. पळय पळयात देवाचें उतर पळयात कितें म्हणटा. कित्याक जेजू हें नांव दवरूंक जाय, कित्याक त्या नांवानूच पातकांतली तो सोडयतलो. आमेन. तेच्या नांवानूच सामर्थ्या तुमकां पातकांतली भायर काडटलो. पळयात जुवांवाचो 3रो 20 आनी 16 आमकां सांगता. जॉन चॅप्टर 3:16 क्लियर देवाचें उतर सांगता. क्लियर देवाचें उतर सांगता. आनी तें देवाचें उतर ह्या भाशेन आसा. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो. आमेन. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपलो एकलोच पूत तुज्या आनी म्हज्या पासत समर्पण केलो. तुमकां जाणा एकल्याच पुताक तुज्या पासत आनी म्हज्या पासत भेटून दिलो. 16 लायन सांगता एकलोच पूत तेणी म्हजी आनी तुजे पासत भेटून दिलो. प्रेज द लॉर्ड. तेचे उपरांत अशा भाशेन सांगता ताचेर विश्वास ठेयतात त्या सगळ्यांचो नाश ना जावच्या पूण तांकां साशणीक जिवीत मेळच्या. आमेन. कितले क्लियर पळयात. जेजू ह्या संवसारान येयला तेचो उद्देश पळयात कित्याचो. तुजो आनी म्हजो नाश ना जावच्या पूण तुका आनी म्हाका साचणीक जिवीत मेळच्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. मेन देवाचो उद्देश जावन आसा तुका आनी म्हाका सासणीक जिवीत मेळचें. प्रेज द लॉर्ड. पळय आयज देवाचें उतर अशा भाशेन आमकां सांगता की तर ताचेर विश्वास ठेयता. कोणाचेर विश्वास ठेयता. ताचेर विश्वास ठेयता. ताचेर ताचेर म्हटल्यार कोणाचेर. ताचेर म्हटल्यार जेजूचेर. आनी ह्यो ताचेर म्हटल्यार जेजूचेर जाल्यार आमी ज्या वेळार जुवांवाचो पयलो अवेस्वर म्हणटा पळयता त्या वेळार आमकां ताचेर मतीन येता. पळयात थंय कितें म्हणटात. आरंभाक शब्द आसलो. शब्द देवा सवय आसलो. शब्द देव जावन आसलो आनी सुरवातेक तो देवा सांगात आयलो आसलो. ताचे वरवीं सर्व वस्तू रचल्यात आनी रचलेल्या वस्तू मध्ये ताचे वेळी आयलेलें अशें कांयच ना. 4थी लायन म्हणटा ताची सोय. आमेन. ओ ताची सोय. आनी जॉन चॅप्टर 3:16 सांगता ताचेर विश्वास म्हटल्यार हें आनीक कांयच ना आसा. हें जावन आसा देवाचें उतर. पळयात जे वेळार हांव उलयता ह्या वेळार देवाचें सामर्थ्य तुमच्या जिवितान प्रगट जाता त्या उतरा वरवीं. ओके. ह्या वेळार हांव पळयता सम डायबिटीज पेशंट ह्या वेळार फूल रित्यान क्लियर जाता. तेची डायबिटीज कंट्रोल म्हणना हांव पूण तेचे जे डायबिटीजचे जे प्रॉब्लम्स आसात देव कायमचो हील करता. जेजू क्रिस्ताचें नांव कायमचो हील. कित्याक जाणा हें वर्ड ऑफ गॉड आसा म्हटल्यारूच ह्यो देव आसा आनी देव तुमचे भितर गेला. पळयात हांव उलयतां जेजू म्हणटा हांव उलयतां ते उतरा वरवीं तुमी न्हिता जाल्यार पळय आयज आमी खंयतान येयले. हांव जर पयलें जाल्यार पयलेंच आमी जें उतर घेतलें तें उतर जावन आसलें अशा भाशेन मॅथ्यू चॅप्टर 1 वर्स. Praise the Lord. Matthew chapter 1 verse 23. No? Matthew chapter 1 verse 23 आणि 21. कित्याक तेचें नांव जेजू दवरात. कित्याक जेजू दवरात. कित्याक तो पातकांतली सोडयतलो म्हटल्यार तेच्या नांवानूच सामर्थ्य आसा पातकांतली सोडूंक. पळयात क्लियर सांगलेलें देवदूतान तांकां क्लियर सांग. कित्याक तो तुमकां पातकांतली सोडयतलो. तो तुमकां पातकांतली सोडयतलो. आतां पळयात पातकांतली कशी सोडयतलो आनी कित्याक पातकांतली सोडयतलो हें तुमकां एक्सप्लेन करून सांगलां. कित्याक तो पवित्र आसा.
आनी तेका जाय आमी पासून पवित्र जाय. जर्मियाचें पुस्तक म्हणटा, हांव तेका म्हज्या उतरां वरवीं नांग घालतलो आनी हांव तेका म्हजे लागीं हाडटलो. सेम जॉन चॅप्टर 3:16 सांगता, देवान संवसाराचो खंय इतलो मोग केला की ताणें आपलो एकलोच पूत तुजे आनी म्हजे पासून ओपून दिला. एकलोच पूत. सो ताचेर विश्वास ठेयतात तांचो नाश ना जावच्या. प्रेज द लॉर्ड. ताचेर हांवें तुमकां कितें सांगलें, ताचेर लक्ष दियात. ताचेर जर पळोवंक गेला जाल्यार आमकां हेंच वर्ड ताचेर जो आसो पयलो आविसर आनी पयल्या वळींतल्यान आमकां मेळटा. आरंभाक देवाचें उतर आसलें आनी देवाचें उतर देवा सोवें आसलें म्हटल्यार शब्द, आनी देवाचें उतर देव जावन आसलें आनी सुरवातीक तें देवा सोवें आसलें. ताचे वरवीं सर्व वस्तू रचल्यात आनी रचलेल्या वस्तू मने ताचे विणे आयलेलें अशें कांयूच ना. आतां चवथी लायन म्हणटा आनी थंय क्लियर जाता जे ताचेर ते ताचे सोवें जिवीत आसलें. म्हटल्यार जेजूच्या उतरां सोवें जिवीत आसा. प्रेज द लॉर्ड. सो आयज जर हांव उलयतां त्या वरवीं तुमचें जिवीत आसा, त्या वरवीं जिवीत आसा, त्या वरवीं म्हजें जिवीत आसा. कित्याक 17 लायन क्लियर म्हणटा, देवाचो पुताक संवसारान धाडला. कित्याक देवाच्या पुताक ह्या संवसारान धाडला? कित्याक देवाच्या उतराक ह्या संवसारान धाडला? कित्याक देवाच्या उतराक ह्या संवसारान धाडला? क्लियर देवाचें उतर सांगता, संवसाराचेर खास्तीचें फर्माण मारूंक न्हू. संवसाराचेर खास्तीचें फर्माण मारूंक न्हू. पवित्र पुस्तक क्लियर म्हणटा, कित्याक देवाच्या पुताक म्हटल्यार कित्याक देवाच्या उतराक ह्या संवसारान धाडला. जुआंव जसो सांगता त्या भाशेन, जुआंवचो पयलो आवेसर पयली व कित्याक देवाच्या पुताक ह्या संवसारान धाडला. कित्याक ह्या संवसारान धाडला? खास्तीचें फर्माण मारूंक ना बाबा. खास्तीचें फर्माण मारूंक ना. कित्याक देवाच्या उतराक ह्या संवसारान धाडला, पूण ताचे वरवीं संवसाराचें तारण जावचें. आमेन. सो तारण दितलें वर्ड ऑफ गॉड, तारण दितलें देवाचें उतर, आनी तें तुमचे मुखार आसा आनी तें सोबीतकायेन वाडटा. आमेन. तें सोबीतकायेन वाडटा. हांव पळयतां आत्मीक रित्यान जायते भाशेची बदलावणी हांव पळयतां तुमच्या जिवितान. ह्या उतरान जर तुमी घेवन चल्ल्यात ना, तुमचे जिवितान जे बॉन्डेज आसा ते कट जायत रावतले. कित्याक तें उतर तुमकां स्वतंत्र करता, तें उतर तुमकां नितळ करता, तें उतर तुमकां संपूर्णकाय जिवीत दिता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. तें उतर जिवीत दिता. ह्या वेळार आमचे दोळे बंद करात. देवाचे सामर्थ्य ह्या वेळार अनुभव करात. म्हज्या जेजू ख्रिस्त देवाच्या नांवान पवित्र आत्म्याची शक्ती ह्या वेळार तुमी भरतात. बापाचें सामर्थ्य तुमच्या जिवितान आसा. रिसीव करात तें सामर्थ्य तुमच्या जिवितान. आमी खंय आसा तें मॅटर करना. आमी खंयच्या सुवातेचेर आसा तें मॅटर करना. आमी कोण आसा ही मॅटर करना. पूण जंय देवाचें उतर येता